देवाच्या उतराक आनी उतराच्या कोरण्याक गोवाई दिता, जें स्वर्गार सदांकाल तीर करून दवरलां. तुजें उतर सासणाक तोपता, सोर पदवेदाराक स्वर्गार तें सदांच तीर. परिशुद्ध आत्मो केन्नाच बदलना आनी तीर उरतोल्या देवाच्या उतराक आनी उतराच्या कोरण्याक साक्षी दिता. देवाची कर्तुत्वां ताच्या उतरा वरवीं शार्ती पावता. त्या फुडें हांव सोर पदवेदाराच्या कर्तुत्वांची याद करतां आनी हांवें कितें पळयलां तें सांग. सोर पदवेदाराच्या उतरान ताची कर्तुत्वां घडून आयलीं. परिशुद्ध आत्मो साक्षी जावन आसा. मनशाच्यान समजूंक जायना तसल्यो कोरण्यो देवाचें उतर सोतमानिना तांच्यान स्विकार करूंक जायना, कारण तसले मनीस देवाच्या सर्व कोरण्याची निंदा आनी मस्कोऱ्यो करून परिशुद्ध आत्म्याक दूख वडवडे दिता. आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना तांतलें उपजोन आयलां. हें सगोट भावार्थाक लागून आमी समजूंक पावता. दिश्टी पडना आनी दिसोन आसलोल्या देवाच्या उतराचे शक्तीन देवान विश्वेची सृश्टी करून तें सांबाळून दवरलां. परिशुद्ध आत्मो देवाच्या सगळ्या कोरण्याक साक्षी दिता. परिशुद्ध मायेच्या कुसव्यान शोभ मनीस जालो हाचो साक्षी जावन आसा परिशुद्ध आत्मो. देवाचें उतर अशें म्हणटा. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ली आंकवारी सोडशील धाडली. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे कुरपेन बोलले, सोमी तुजे सोवे आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडलें. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारी, तूं देवाचे कुरपेन बोलले. आय तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी येशू हें नांव ताका दितलें. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सोर पदवेदार देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, परिशुद्ध आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडल्या देवाची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या परिशुद्ध भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोर पदवेदार नांव दितलो. उतरा विशीं देव अशें म्हणटा, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाडल्या बगोर आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. देव आपल्यो कोरण्यो उतरा उदेशी शार्ती पावयता. ताचो सगलेचो साक्षी परिशुद्ध आत्मो. बापान कोरणी केल्ले प्रमाणे पुतानूय आपल्यो कोरण्यो उतरा उदेशी शार्ती पावयल्यो म्हूण परिशुद्ध आत्मो ताचो साक्षी.
देवाचें उतर दिसना आनी पळोवंक जायना तर जेन्ना देव उतरा वरवीं आपल्यो कोरण्यो करता तेन्ना भावार्थाचो गरज जें कितें दिसती पडटा थंय भावार्थाची गरज ना पूण परिशुध्द आत्मो सगळें पळयता तर परिशुध्द आत्मो देवाच्या सगळ्या कोरण्यांक साक्षी दिता आमी आमच्या दोळ्यांनी स्वर्ग पळोवंक ना तरूय स्वर्ग आसा म्हूण आमी विस्वास करता आमचे खातीर स्वर्गार तयार करून दवरलां तेच भाशेन पूण परिशुध्द आत्मो ह्या सगळ्याक साक्षी दिता त्या पासत देवाचें उतर अशें म्हणटा देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनान आठापूंक ना ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उद्देशी उगडाप्यो केल्यात कित्याक म्हणल्यार आत्मो सोबताचो देवाचो पर्यान ठाव घेता परिशुध्द आत्मो आमकां शिकयता आनी खात्री दिता कारण तो सगळ्यो देवाच्यो कोरण्यो पळयता पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे परिशुध्द आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो देवान केल्ल्यो कोरण्यो पुतानूय केल्यो आनी त्योच कोरण्यो सिसांनी परिशुध्द आत्म्याचे शक्तीन केल्यो ह्या शेवटाच्या दिसांनी जेन्ना देवाचो पूत परतून येता ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार देवाच्या भुरग्यां वरवीं पुतान पयल्या येण्यात केल्ल्या कोरण्या परस श्रेश्ठ कोरण्यो करतलो ही परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां फकत जेन्ना देवाचीं भुरगीं संपूर्णयेन परिशुध्द आत्म्यान भरतात तेन्ना शांती पावतले कारण देवाच्या भुरग्यां उद्देशी कोरणी करची जावन आसा परिशुध्द आत्म्याचे संपूर्ण शक्तीन म्हणटोच परिशुध्द आत्मो जसो उतरा वरवीं केल्ल्या देवाच्या कोरण्यांक साक्षी दिता तेच परी निमाण्या दिसांनी देवाच्या भुरग्यांनी कोरच्या कोरण्यांक परिशुध्द आत्मो साक्षी दितलो